नावेलकार आणि तळावलेकार ह्या रस्त्याचे सामके अगेन्स्ट आशिल्ले पयलींच्यान, कित्याक हो रस्तो आमचे खातीर न्हू, हो रस्तो एक्सप्रेस वे कोणा फायदो जाता तो सगळो खबर आहा. मोपा एक्सप्रेस वे हो आमकां नाका आशिल्लो. आतां 60 मिटर रस्तो करतात, एक्विजिशन जालां 26 मिटरचा. सो एक्स्ट्रा जमीन आहा ती इल्लिगली फील करता हे. हांकां परमिशन ना, EIA केलें ना आनी कांयच केलें ना. आयज आतां सकाळीं ट्रक आयल्या, बरे बेगीन येता ते ट्रक. 7:30 पावणे 8 ट्रक येयले आनी हांगा आडायले. आमगे बाब हेराल्ड आहा तो येवन आडावन आमकां सगळ्यांक सांगलें. आमी हांगा आयले आतां आडोवप हें करपाक. सकाळ फुडें येता लोक तोंड धुता, टॉयलेटांत वता म्हणल्यार ते ट्रक हांगा रेडी. असं जावपा जायना. ही सामकी डे लायट रॉबरी ऑफ लँड. पुलीस आयले, PSI वेळीप आशिल्लो आनी ताणें मागीर तांकां सांगलां तुमी डंपिंग करनाका म्हण हांगा, आनी सगळे डॉक्युमेंट्स हाडून दाखय. And the owner of these fields around here down in साळपेंतोळे आमी मरे हे हो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट पयलेशो करून येयला आतां न्हू. आनी आमी आमचे मंत्री देखून आमी निवडून हाडलो म्हणजे हो आमचो काँग्रेस वतालो तो आमचो हो इतलो जागो आनी जमीन आमची शेतां सांबाळची म्हणून. पूण तेंच्यांनी कांय करूं ना, म्हणजे फॉल्स प्रॉमिसीस दिले आनी हालीं 4-5 म्हयने फाटीं आमी ते स्टॉप केल्लो ते वडीन. आनी आमकां आवडनान आमचे मिनिस्टरान आमकां सांगलें की दॅट ही प्रॉमिस्ड अस दॅट ही वील हॅव एटलीस्ट स्टील्ट थ्रू द फिल्ड्स स्टार्टींग फ्रॉम द रिवर साल. जाल्यार तेंय तेणें आतां घेवना. येयल ना कांय येयल ना हांव ते म्हणटा दिले कोणान दिले आमकां कांय येयलो ना. मग येदोल प्लॉट वयता 400 स्क्वेअर मिटर शेतां न्हू भाटाचो प्रॉपर्टी लँड.